गोंयांतल्या साबार किल्ल्यांच्या विशीं आशिल्ले इतिहासीक म्हत्व लोकांमेरेन पावपाक जाय, देखून किल्ल्याचें नूतनीकरण करपाकूच जाय अशें मत पुरातत्व खात्याचो मंत्री सुभाष फळदेसायान उक्तलां। बुधवारा हळण किल्ल्याची पळोवणी केल्या उपरांत मंत्री उलयतालो। तशेंच हळण किल्लो पर्यटन थळ म्हणून फामाद जावपा खातीर बऱ्यो साधन सुविधा उपलब्ध करतले अशें मंत्र्याचें उतर आसा। ओल्ड ग्लोरी आसा, ओल्ड ट्रेजर आसात, रिस्टोरेशन एंड कन्जर्वेशन खूप अत्यंत गरजेचे। गोंयान भितर अनेक असे किल्ले आसात जे किल्ल्याक खूप मोठो इतिहास आसा। खूप मोठे शिवाजी महाराजा सारख्या राजांनी हांगा आपले कर्तृत्व दाखयल्लें आसा आनी हांगा किल्ले बांदलेले आसात। तर तातूंत इतिहास सोदून काडपाचो आमी प्रयत्न करतात। आमकां हाजी अजून अभ्यास करचो पडटलो। ह्या किल्ला बांदपाच्या फाटली भुमिका आनी हे बांदपी कोण आनी ताच्या फाटल्यान उद्देश कितें आशिल्लो आनी हे थोडेशें काडचें पडटलें। आनी कोणी आयले नंतर ह्यो सगळें पळोवन कोणाक कांय कळना। आमी पयलें म्हणलें कितें केलां, आर्किओलॉजी डिपार्टमेंट आयज आमचे बरोबर डायरेक्टर आसा निलेश फळदेसाय आसा किंवा आर्किओलॉजीचे ऑफिसर्स आसात, हांचे कडल्यान आमकां आमचे कन्जर्वेशन आनी प्रिजर्वेशन रिस्टोरेशन हें काम जावपाकूच जाय। इतिहास आमकां लोकां पर्यंत पावोवपाक जाय आनी त्याच बरोबर ज्यो सुविधा आसात त्योय निर्माण करपाक जाय। आयज आमी आमचे हो किल्ल्याची देखरेख करपा खातीर हांगा विध्वंस जावचो न्हय, मोडतोड जावची न्हय म्हणून आमी सेक्युरिटी गार्ड दवरल्या। हांगा जे कितें वेजिटेशन जाता, हांगा कितें किल्लता, कितें बुशीस जाता ते क्लियर आमी वर्सान वर्स करता। हाच्या भायर हो ट्युरिजम स्पॉट जावपा जाय। आतां आमचो एअरपोर्ट आयिल्लो आसा, हांगा एक म्युजियम किंवा कल्चरल एक्टिविटीज, एंटरटेनमेंट झोन आनीक हाचे पयलींची आमची ही वास्तू आसा ताजी हिस्ट्री ह्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी विचार करतात। फॅसिलिटीज ज्यो ट्युरिस्टांक आयले नंतर जाय, हांगा कितें तरी इटरीज जाय, हांगा टॉयलेट फॅसिलिटीज जाय, हांगा एखादे वेळ आमकां एडिशनल जागा खंयच्यानी मेळटा जर जाय जाल्यार कितें थंय कोणाकय स्टेईंग अरेंजमेंट जाता जाल्यार तें पळोवपाक जाय। सो एक रेव्हेन्यू जनरेशन एज वेल एज किल्ल्याचें नूतनीकरण आनीक किल्ल्याचें पुनर्वसन हो करपाचो उद्देश।